बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव खरी दाखवाल तुमी म्हजे फांटे जुवांव सवांजेल 15 वर्सर 25 वय समी जावन आसा खरी दाखवाल आमी ताचे फांटे ताचे थंय एकवटान आमी रावाजी देखून हे भोपळी सक्रामेंताचें आराधन आमी करता आनी सर्वेरस आमी घावयान तें गीत आयल्या बापा तुजे शरणी K11 पेज नंबर 153 पान नंबर 153 153 K11 K11. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोमोगा सर्पण करता नमस्कार. देव तो आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजू राया दया मोगाळिश्टा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळिसा करता स्तुती आराधन. जेजू राया मोगाळिसा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनाचा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. पवित्र आत्म्या बाराकलिता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्र आत्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. आत्म्यान रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. आत्म्यात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 मोगाचनो
स्वामी जेजू तुझ्या लागीं म्हज्या लागीं उलयता भोव पवित्र पुस्तकाच्या उतरां मुखांतर देखून आमी पवित्र पुस्तक उक्त करया. लेट अस ओपन द होली बायबल. प्लीज टेक द गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 15 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. जो हांव सवांजेल आवस्वर 15 पयल्या वळेंत थोडी विसलेली उतरां हांव वाचतां. म्हजे उपरांत तुमी सांगा. हांव खरी दाखवाल हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली आनी म्हजो बाप तोटा माली म्हजे थंय आसून म्हजे ते आसून फळ दिनातलो हर एक फांटो फळ दिनातलो हर एक फांटो तो कातन घालता तो कातन घालता आनी फळ दिता तो हर एक फांटो आनी फळ दिता तो हर एक फांटो चड फळ ताणें दिवचे खातीर चड फळ ताणें दिवचे खातीर सवर्ण बेंडता सवर्ण बेंडता. होय हांव दाखवाल वय हांव दाखवाल तुमी फांटे तुमी फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता आनी जाचे थंय हांव तो रावता यथेश्ट फळ दिता. तो यथेश्ट फळ दिता. कित्याक म्हजे विणे कित्याक म्हजे तुमी विणे कांयच करूंक शकनात. तुमी कांयच करूंक शकनात. तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार तुमी म्हजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे थंय रावती तुमकां जाल्यार जाय जाल्लें तुमकां जाय कितेंय जाल्यार तुमी मागयेत कितेंय तुमी मागयेत तुमकां तें मेळटलें. तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यात म्हज्या बापाची महिमा म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता. परगट जाता. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हांव उलयलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून तुमी भायर सर वचून फळ दिसय फळ दिसय उरचें तसलें फळ दिसय उरचें तसलें फळ दिसय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या आव्हान अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात बाबा लागीं तुमी तें मागतात सगळें तें सगळें तो तुमकां दितलो. तो तुमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. अर्गां बापा अर्गां बापा. ओगलाप जेजू ओगलाप जेजू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय जय पवित्र आत्म्या. आतां आमी भोवपय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालया म्हाका. जेजू आमच्या लागीं उलयलो आनी ही उतरां आमच्या काळजां जगोवन दवर आमी जेजू लागीं उलोवया. जेजूक म्हणा मोगाळा जेजू जेजू तूं जावन आसाय तूं जावन आसाय खरी दाखवाल खरी दाखवाल सर्गीचो देव बाप सर्गीन सौदेव बाप तोटा माली तोटा माली हांवें तुजे थंय हांवें तुजे थंय एकवटान रावाजय एकवटान रावस आनी फळ दिसय आनी फळ दिसय हांवें चड फळ दिवच्या खातीर हांवें चड फळ दिवच्या खातीर तूं म्हाका सवर्ण तूं म्हाका सवर्ण बेंडताय बेंडताय म्हाका तुजे थंय म्हाका तुजे थंय एकवटान दवरताय एकवटान दवरताय तुजी उतरां तुजी उतरां म्हजे थंय रावाजय म्हजे थंय रावस आनी हांवें तुजे थंय रावाजय आनी हांवें तुजे थंय तेन्ना रावस हांव तेन्ना हांव फळ दिवचे तसलो फळ दिवचे तसलो जातलो जातलो आनी हांव जें कितें मागतां आनी हांव जें कितें तें मागतां सगळें तें सगळें सर्गीचो देव बाप सर्गीन सौदेव बाप म्हाका फावो करतलो. म्हाका फावो करतलो. म्हजो संतोष म्हजो संतोष बरोन ओमतोच्या मापान बरो रमतोंच्या आसा बापान जातलो. आसा जातलो. म्हाका आंतरीक बरी भलायकी मेळटली. आंतरीक बरी भलायकी म्हाका म्हज्या मेळटली. काळजा जाल्ले घाय म्हज्या काळजाचे सगळे घाय गुण जातले. सगळे गुण जातले. हांव एक नवो व्यक्ती जातलो. हांव एक नवो व्यक्ती जातलो. देखून तुवें म्हाका वेंचून काडलाय. देखून तुवें म्हाका वेंचून काडलाय. हांवें तुका वेंचून काडलें न्ही. हांवें तुका वेंचून काडलें सम्या न्ही. जेजू सम्या जेजू. तुवें म्हाका वेंचलाय. तुवें म्हाका वेंचलाय. हांवें फळ दिवचें तसलो. हांवें फळ दिवचें तसलो. म्हज्या कुटुंबांत हांवें जायजय. म्हज्या कुटुंबांत हांवें पवित्र जायजय. सभेंत हांवें जायजय. पवित्र सभेंत जायजय. समाजेंत हांवें जायजय. समाजेंत हांवें जायजय. हांवें भायर सर वचजय. हांवें भायर सर वचजय. समाजेंत हांवें जियेजय. समाजेंत हांवें जियेजय. तुका हांवें साक्ष दिजय. तुका हांवें साक्ष दिजय. उरचें तसलें फळ उरचें तसलें फळ हांवें दिजय म्हणून हांवें दिजय म्हणून तुवें म्हाका वेंचलाय. तुवें म्हाका वेंचलाय. जेन्ना हांव जें कितें मागतां जेन्ना हांव तें कितें मागतां सगळें तूं म्हाका दिताय. सगळें तूं म्हाका सम्या दिताय. जेजू सम्या जेजू. असलो एक संबंध असलो एक संबंध मोगाचो संबंध मोगाचो संबंध एकवटाचो संबंध एकवटाचो संबंध तुजे थंय दवरून घेवन तुजे थंय दवरून घेवन संवसारांत जियोंक संवसारांत म्हाका जियोंक तुजी कृपा दी. म्हाका तुजी कृपा अर्गां दी. तुका जेजू अर्गां जेजू. होगलाप तुका बापा होगलाप तुका जय बापा. जय तुका पवित्र आत्म्या. जय जय तुका पवित्र हालेलुया आत्म्या. हालेलुया. होसान्ना होसान्ना. हालेलुया. हालेलुया. आमचो देव जावन असो स्वामी जेजू म्हजो तुजो कितलो मोग करता मोगाचेर. हांवें आनी तुवें ताचें तें व्हडा मोगान एकवटान रावा जाय म्हूण तो आशेता. देखून मोगाचें त्या जेजू लागीं आमी उलोवया ह्या गिता द्वारे. ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ.
ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. हें कन्नड गीत आमी गावया. होय जेजू तूं नासल्यार हांव जिवंकूच असाध्य, तूं खरी दाखवाल हांव फांटो. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. जेजू तूं नासल्यार हांव जिवंकूच असाध्य. जेजू तुजे थंय खऱ्या दाखवाली थंय म्हाका एकवटान दवर जेजू. व्हडा मोगान व्हडा अत्रेगान जेजू लागीं आमी मागया. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ, ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. ఏసయ్య
येसय्या नी निल्लदे ना निल्लय्या वैसमया जेजू तू नासतना हांवूच जिवंत उरोवंक साध्य कित्याक तूं जावन आसा एक खरी दाखवाल हांव जावन आसा फांटो मोगाच्यान आमी पळयता जर तर एक रूख आसा ताका फांटे आसात तो फांटो रुखांतान मेकळो जाल्यार तो फांटो जियोवंक साध्य ह्या संवसारांत जियेत आसतना मोगाच्यान रक्ता मांसाचें जिवीत आमी जियेत पूण आमच्या आध्यात्मीक रितीन आमी जिवंत आसा जंय जाल्यार खरी दाखवाल जावन आसच्या सोम्या थंय आमी एकवटान जियेसे कित्याक एक फांटो त्या रुखांत एकवटान जियेसे रूख जर तर धरणीर पाळांचो रूख जर तर धरणीच्या मातयेंतावन त्या इठांतावन त्या उदकांतावन आपल्या कुडींत त्राण बोळ घेता की आनी ते आपल्या फांट्याक दिता की त्याच रितीन स्वामी जेजू सांतीसीम त्रिंदा थंय एकवटान आसा देवा बापा थंय पवित्र आत्म्या थंय एकवटान आसा आमी ताचे थंय एकवटच्या खातीर मोगाचें न्हू देवान म्हाका तुका आपोण दिलो कसलें आपोण आमकां मेळ्ळां म्हाका उगडास येवचो हांव ल्हान आसतना हांव हायस्कुलांत आसतना इगर्जी गेल्ल्या वेळार हांवें पळयलें इगर्जींत आमचे जायते व्हडले मनीस आसात म्हणजे आमचे फुडारी आमचे मुखेली आसात पाद्रापा लागीं वता आसतना बागोवन तांणी बेसांव घाणीचें हांवें पळयलें आनी हांवें बेसांव घाण गेलें पाद्रापाचें आनी पाद्रापान ताच्याच म्हणल्यार एका घरांत रावचें पळयलें आमच्या घरा आमी 10-20 जाणां एका घरांत ल्हानशा घरांत रावतले पाद्राप एकलोच इगर्जी कुशीन आसल्या बऱ्या घरांत रावतलो लोक सगळो वचून ताचे कडेन बेसांव मागतलो त्या दाळा म्हाका भगिल्लें हांवें एक पाद्राप जायची हांवें एक दीस लोप घालीची लोकांनी म्हजे कडेन बेसांव मागाची आनी असले एका मनोभावांत हांव पाद्राप जावन सेमिनरी गेलो पूण सेमिनरी गेल्या उपरांत थंयसर 14 वर्सां शिकता आसतना हांव जाणा जालो हांवें पाद्राप जावचें म्हळ्यार केवल एक लोप घालचो न्ही हांवें पाद्राप जावचें म्हळ्यार केवल लोकांनी म्हजे कडेन बेसांव मागच्या खातीर न्ही हांवें एक पाद्राप जावचें म्हळ्यार सोम्या थंय एकवटान रावचें सोम्या थंय एकवटान रावचें ह्या एकवटांत हांवें चड आनी चड वाडावळ जोडची आमी मोगाच्यान क्रिस्तांव जाता आसतना कित्याक आमी क्रिस्तांव जावन आसा म्हणजे हांव बापूय क्रिस्तांव जावन आसात म्हणून थोडे फावटी आमी क्रिस्तांव जावन आसता ह्या आमकां एक संवय जाल्या क्रिस्तांव जावन जिवन देखून आमी क्रिस्तांव जावची न्ही जावन आमच्या आपोणे सोम्या थंय एकवटान रावन चड आनी चड फळ दिवचेच असले आमी जावचे जर तर मोगाच्यान एक फांटो एका दाखवाली थंय एका रुखां थंय आसल्या कितें जाता त्या रुखांत थावन आमकां बोळ मेळटा त्या फांट्याक तो फांटो वाऱ्यार रावोंक तो सकना त्या रुखांत एकवटल्यार मात्र तो थंयसर वाऱ्यार रावोंक शकता दुसरें तो फांटो त्या रुखांत थावन जीव घेता त्या रुखान आपल्या पाळान थावन तो बरो ईट चिवाजय सत्व चिवाजय उदक चिवाजय त्या फांट्याक जाय आसलें सगळें दिसय बोळ मेळटा मात ती फांट्या थंय कितें उणेपण आसा तो रूख भरती करून दिता फांटो अस्क जाल्यार रूख ताका परतून परतून बळवंत करता आनी तिसरें प्रमुख विशय आमी पळोवचे त्या फांट्यार फुलां जातात फळां जातात बरे खोले जातात हें सगळें त्या रुखा वरवीं रुखान दिवच्या त्या बळा वरवीं त्या फांट्या थंय जाता फांटो आपलो आसतकी कांयच करूंक शकना त्याच रितीन मोगाचें न्हू आमी आमच्या जिवितांत सोम्या थंय एकवटलेल्या वेळार ताचो जीव ताची कृपा ताजी आशिर्वादां ताजी बेसांवां आमचे थंय पळोवन येतात आमची अस्कतकाय सगळी तो ताचेर घेता स्वामी जेजू आपणाचेर घेवन त्या कुर्साच्या मरणाद्वारे आमकां बक्षिता आनी आमकां आमच्या जिवितांत फळां बरीच करता पवित्र आत्म्याची ती फळां मोग संतोष समाधान सस्निकाय दयाळाय विस्वासीपण ह्या मनसुगी निश्कळपण दान धर्म करचें बरें करणे करचें हे सगळीं फळां आमचे थंय परजळाचें जाल्यार सोम्या थंय एकवटान रावासी ह्या हप्त्यांत रेतेर करूंक आयिल्ले एकलो भाव हांगासर कितले अपुरबायची साक्ष दिता तो दुसऱ्या फावटी रेतेर करूंक आयलो गेले त्या फावटी तो रेतेर करूंक येता आसतना तो एक बेबदो जावन आसलो जायतो सोरो पियेतालो कित्याक तो बेबदो जावन आसा कित्याक सोरो पियेता तो म्हणटा ल्हान ताच्या आवय बापायनी सोरो पिवोवचें ताणें पळयलां बापायची वायट सवय ताणें पळयल्या आवयची वायट सवय ताणें पळयल्या ल्हान आसतना गाडी शिराप ताणें आयकल्यात आनी तो चिंततालो हांव असल्या कुटुंबां जल्मलो हांवें शिकून कितें फायदो हांवें बरो जावन कितें फायदो ल्हान ताणें वायट सवय सुरू केली देखून जायते संगतीन तो फेल जालो कॉलेजींत शिकपान फेल जालो जिवितांत जायते नाका जाल्ले संगती ताच्या जिवितांत घडल्यो पूण हांगासर येता आसतना ताचे नीज आपोणें तो जाणा जालो सोम्या थंय संबंद दवरूंक देवा थंय संबंद दवरूंक देवान म्हाका आपयलां एक क्रिस्तांव जावन आतां ह्या रेतेरीक आपयलां
आनी हांगासर हांव सोम्यात एक संबंद दवरतलो. आय वील हॅव ए रिलेशनशीप विथ जीसस. त्याच घडये ताचें जिवीत संपूर्ण तरान बदललें आनी तो म्हणटा हे रेतीर तावन फाटीं गेल्या उपरांत केदाळे मागण्याचें जिवीत तो जियेतलो. मिसांव वचोंक सुरू केलें, कुमसार जावंक सुरू केलें, सोऱ्याची वडणी वायट सवयांची सगळी वडणी पयस केली. ताणें अर्दारा वयलें शिकाप परतून मुंदरसिलें, शिकाप अखेर गेलें आनी आतां बरें ताका काम मेळ्ळां आनी देखून देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिवंक आयला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें नांव सुमी जेसू म्हणटा तुमी म्हाका वेंचून काडूना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यां. तुमी भायर सरून वचोसी. ह्या संवसारांत तुमी उजवाड जायची, पृथ्वीची मीठ जायची, फळ दिवचें तसलें जायची, उरचें तसलें फळ तुमी दिवचें तसलें जायची. जेजू म्हजे लागीं तुजे लागीं आज एक विशेश रितीन उलयता. देवाचो संदेश तुजे थंय स्विकार करता आसतना जसो समी जेजू तुज्या जिवितांत व्हरती आजापा वेदमिता करतलो. तूं मागताय तर तुजी पिडा कोण जातली. भावार्थान विश्वास दवरता तर तुज्या जिविताचे समस्या पयस जातले. कसली अडचणी आसा, कसले तत्वार आसात ते सगळ्यांना पयस जातले. देखून जेजूचेर पातयणी दवर आराधन करताचें. ह्या वेळार आमी गायतले तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकान पेज नंबर 61 E27. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेल्लो तेन्ना पियोंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक भयणीक कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव थानेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें हें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी मोजे सवे एकवटान रावा. संवसारांत मोजे काम तुमी मुखारून व्हरा, मोजे खरे पातलावदार जाया. हांव भुकेल्लो म्हाका तुमी खावंक दिलें, हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावाक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. सोम्याच्या एकवटांत रावन मोगाचें जे कितें आमी मागता तें सगळें सर्गीचो देव बाप आमकां दितलो म्हणून सोम्यान जेजून बसयलां. देखून भावार्थान आनी विस्वासान आमी मागया. जो कोण आज जन्म दिवस आजच्यासून आसात तांच्या आयसर त्या सांग खातीर आमी मागया. तांच्या सांगाता देवाक अर्घ आनी हुगलाब दिवया. अनुषा मीरा रोड 73rd बर्थडे जॉन फ्रांसीस डिसोजा वालेन्सिया. देवाक अर्घ आनी हुगलाब दितात. हांगासर तांणी मागलेले देवान तांकां फोव केला. देखून फिलोमिना डिसोजा ताचो जन्म दिवस जावन आसा. मदर मेरी मरियमायेक अर्घ आनी हुगलाब दिता. रेजिना पिंटो आनी कुटुंब KPT मँगलोर. जिवितांत जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांवां दैवीक लोरेत्री मंदिराद्वारी जोडलेल्या पासत अन्विना अशोक नगर मँगलोर. फिलोमिना डिसोजा दैवीक काकू तांच्या जिवितांत लाभल्या. देखून RT नगर बँगलोर टावन. जेरोम आरान्ना तेजे पतीण आनी कुटुंबाची आनी बँगलोर टावन. आरविन अविना अरुण अल्झिना तांच्या जिवितांत देवान तांकां केल्ल्या वर्त्या अजापा आनी विजमिता पासून पिडा गुण जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी हुगलाब दितात. सर्जरीचे घाय गुण जाल्ल्या पासून आस्पत्रेंत मरणांत पिडेंत कश्टाचो तांचो मोगाचो मनीस बरो जावन फाटीं आयिल्ल्या पासून देवान एक वर्तें विजमीत केल्ल्या पासून परगांव वचोंक विजा मेळिल्ल्या पासून कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां. देखून चिंतनाच्या भशेन दिल्ले पयशे पाटी मेळ्ळ्या. देखून भुरगें गर्भांत आसलें गर्भपात जावचो आसलो
देवान राखल्या पासत आनी बऱ्या तरान भुरग्यां बळान जाल्ल्या पासत गर्भंतांतल्या भुरग्याक पिडा आसा म्हणल्या दाखतेरान उपरांत ती पिडा नपयस जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात आमी अर्घ आनी होगलाब दिया अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाब तुका सोम्या आतां आमी विविध त्या पासत मागया विशेष त्या खातीर मागो विनंती करता राफायल आनी ॲलिस मंतेरो तोक्कोट्टू तशेंच जेन फुटाडो बोरिविली मुंबय आयोला फेर्नांडीस आयरा डिसोजा घर बांदून सुरू केल्लें त्या घराचें काम वेळार पंथाक पावच्या खातीर परगांव वचूंक प्रयत्न करना 12 वर्सांत विजा मेळच्या खातीर तरणाट्यांनी ते सोरोप्यांची वायट संवय सोडच्या पासत बाळंतेर बऱ्या तरान जावच्या पासत ल्हान भुरगें वाडचें आसा ताका कान सारकें आयकनात आनी उलोवंक सारकें जायना वेळार आनी उलोवचें पासत वाडचें भुरगें सारकें वाडवळ ना त्या भुरग्याक संपूर्ण तरान वाडवळ जावचें पासत वाडलेलो भुरगो तो जायत उपाद करता पोखरीपणां करता सारकें शिकना ताणें बरी जिणी जियोवच्या खातीर सादारण सामान्य तरान बऱ्या भलायकेन ताणें आसच्या पासत प्रायवंत आवय कश्टांत आसा पिडेंत आसा तिणें संपूर्ण तरान बरें जावच्या पासत भाव भयणी मदें वर्तें झगडें आसा तें झगडें इत्यार जावन माया मोगान जियोवच्या खातीर भुरग्यांचें देणें लाभच्या पासत ह्या सर त्या पासत सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आयकमचें प्रार्थन येसोम्या आतां आमी मरण पावल्या सर मालगड्या पासत मागया देवादीन मेरी लोबो देवादीन जॉन डिकोस्टा अंबरनाथ देवादीन इनास डिसोजा आनी कुटुंबां सरलेले मालगडे देवादीन वालेरियन ग्रेशियन रोड्रिगस 30th डेथ एनिवर्सरी कुंदापुरा डेथ एनिवर्सरी देवादीन एलिझाबेथ कार्डोजा केमतूरू देवादीन कॅरन सिक्वेरा किन्निगोळी देवादीन नवीन मिनेजेस कासिया मँगलोरू देवादीन हेराल्ड फेर्नांडीस त्याच्या जनन दिवसाचो उडास कुलशेखर देवादीन हेराल्ड फेर्नांडीस बैतुर्ली देवादीन विल्मा डिसोजा वालेन्सिया 15th डेथ एनिवर्सरी वालेरियन लोबो वालेन्सिया देवादीन लीना आनी विन्सेंट कुटिना काना ल्हान भुरग्यांच्या आत्म्याच्या सालासा पासत रोशन देवादीन फिलोमिना आनी गिल्बर्ट ब्रॅक्स बाजपे कुटुंबां सरलेल्या समेस्त मालकाण्याचो उडास करता रिमा सेलेन मँगलोर ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विशय घेवन दीत आमीन सरलेल्या समेस्त बावटांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमीन आमी दिंबेर पडया बोपय सक्रामेंताचेर दीस घालया ताचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया तुमकां समेस्तान देव बरें करूं हरी एका सनवारा हांगासर रेतेर येवंक विसरा नाकात आनी विशेश जावन आज सगळो दीस कन्नडांत विशेष रेतेर आसा हांगासर सनवाराची रेतेर 9 वरांतान 1 वरा पर्यंत आसा 1 वरा कावन्सिलिंगाक तुमकां अवकाश आसा मागीर उपरांत रेतेर ऑगस्टाच्या 6 तारखेतावन मोगाच्या वस्ती रेतेर हांगासर आसतली प्रवेश गीत आमी गावया देवी गायना बुकांतावनू गीत संको A19 पान संको 20 आनी 6 पेज 26 A19 संतोषन सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें वतुल्ल्या सदैऱ्या पासून अर्गावे तेता निर्वाशी काळजा मेजूंक सकते नांव तुझे उपकार जालाय सोम्या आमचे दैवदार काकूत आमचे मूर्ती दाखयल्या मोगान तुझ्या एक आमकां केल्या संतोषार सोम्या मंदिरान जमल्या गीतां गावन मधुर तुका हसिता आमचे तुवें वतुल्ल्या सदैऱ्या पासून अर्गावे तेता निर्वाशी काळजा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा मोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी बेथेनीचें कुटाम जावन आसच्या सा मार्ता, मेरी आनी लाजरस हांचें स्मरण करता. लगी 2.5 वर्सां आदीं आमचो आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस हाणें मार्ताच्या फेस्ता दिसा तांच्या सगळ्या कुटुंबाचें फेस्त आमी आचरण करी जाय म्हणून आमकां आपोवणें दिल्लें. मार्ता जेदुवां जेजू तांच्या घरा येयलो, तिणें सत्कार केलो, जेजूक तिणें सेवा दिली, बरें रांदप करून ताका जेवण दिलें आनी अशें जेजूक ताणें स्वागत केलो. सांगात आस मोरी जेजूच्या पांया तळा ती बसताली आनी जेजूची शिकवण आयकताली आनी जेजूच्या शिकवण्यान ती एकवटताली. आनी लाजराक जेजून मरणांतलो जिवंत उठयल्लो आमकां तें कळीत आसा. आनी हें कुटुंब जेजूक मोगाचें कुटुंब जावन आशिल्लें. जेजू वेळ मेळटा आसतना तांच्या घरा वेतालो, तांचे संगी वेळ करसितालो आनी जेजूच्या येण्या वरवीं बेथेनीचें हें कुटुंब पवित्र जालें. त्या कुटुंबाक बाचावी लाभली. आज तुमी आनी हांवें आमच्या जिवनांत जेजूक स्वागत करी जाय. जेजूच्या येण्या वरवीं आमचें वैयक्तीक कुटुंब, आमचें कुटुंबाचें जीवन बाचावी जोडी जाय, मात्र न्हय पवित्र जाय जाय. कित्याक जेजू आमकां पवित्रपण हाडून येता, बाचावी हाडून येता, सल्वासांव हाडून येता. तर मोगाच्यान आमचे दोळे आमी धांकया, जेजूक आमच्या जिवनांत आमी स्वागत करया. आमच्या कुटुंबांत तो येवन दी, आमच्या वैयक्तीक जिवनांत येवन दी आनी आमकां सल्वासांव हाडून दी, आमकां संतोश हाडून दी, दादोसकाय हाडून दी. आतां भावांनो आनी भयणीनो, आमची सर पदकां, आमच्यो सुखी, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसाने आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पदकी सर पुदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच संवकार मोरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, तुज्या पुताक आपल्या घरांत स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भगवंत मार्ताक, मोरयेक आनी लाजराक तुवें फावो केलें. तांची देख घेवन आमी तशेंच हेरा मनशां सवें जेजूक देखून सुटसुटायन ताची सेवा करूंक आनी अशें सरकार तुजे महिमेंत स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. सात जुवांच्या पयल्या पत्रांतले वचप. म्हज्या मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोगातावन येता जो कोण
मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्या देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केलो. मोग हातूंत आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचे फारीकपण दिवचे खातीर आपणाकच पुताक फाटयलेल्यान. मोगाच्यानो देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला, हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवत मेळ्ळा. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडूनदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी प्रगट करतावी ह्या विशयांत, जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें आमचेर आसलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. देवाचे उतार. देवाचे ओडुपकार. सदां काळ सर्वेस्पोरा तुझी महिमा निरंतरी हांव गायतलो. वैभव पदवी तुझी वरती सोमिया सगळी सृष्टी ती वाकंतरी. ताचे नदर लाया तुमी, मुका मोळा तुमची परजळटेली. सर्वेस्पोराक नावाळा ताची स्तुती गाया, ताच्या चावळे तुमी जिया. सर्वेस्पोराक भीम तुमी सला, ताच्या उतराक कांदिया. बरी जिणी जियेया, वायटाक पाट करा, जैताचे वाटेर मुखार सरा. ताचे नदर लाया तुमी, मुखा मोळा तुमची परजळटेली. सर्वेस्पोराक नावाळा ताची स्तुती गाया, ताच्या चावळे तुमी जिया. सर्वेस्पोराक नावाळा ताची स्तुती गाया, ताचे चावळे तुमी जिया. हालेलुया 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 हालेलुया. आपूण दुर्बळे म्हूण जाणा आसा ती बागी, कित्याक सर्गीचे राज खरेंच तांचें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. शहराचे सबार जुदेव मार्था आनी मरियेक मेळोन तांच्या भावाच्या मरणा उपरांत तांकां बुजोवंक म्हूण आयिल्ले. जेजू येता म्हूण आयकताच मार्था ताका मेळोंक फुडें गेली, पूण मरी घरास रावली. जेजूक पळोवन मार्थान म्हळें, सोम्या तूं हांगा आसलोय जाल्यार
म्हजो भाव मोरसो नातलो पूण आतां जाल्यार देवा लागचें तुवें मागलेलें सगळें देव तुका दितलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका म्हणलें, तुजो भाव जिवंत उठतलो. मार्था म्हणली, तो निमाणे दिसा पुनर्जिवंतपणा वेळार जिवंत उठतलो म्हूण हांव जाणा. जेजून तिका सांगलें, हांवच पुनर्जिवंतपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सतमानता तो मरो जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरसो ना. हें तूं सतमानताय? तिणें जाप दिली, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमानता. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावण आनी भयणीनो, जेजूच्या इश्टांची परब आज आमी आचरण करता. एकाच कुटुंबाचे ते एक जण सांदे जेजूचे इश्ट जावन आशिल्ले, मार्ता, मोरी आनी लाजर. आनी जेजू आपणाक पावट मेळटा आसतना तांच्या घरा वेतालो आनी सर्गींची शिकोवण तो तांकां दितालो. आनी आईच्या वांजेलांत आमी आयकलें, मार्ता, मोरी आनी लाजर हांच्या कुटुंबाक जेजू एका विशेष घडये तांच्या घरा पावता, लाजराचें मरण जाल्ल्या वेळार. आनी कुटुंब मस्त बेजारांत आशिल्लें आनी जेजू तांकां सांत्वन हाडन तांची बेजाराय पयस करूंक जेजू तांच्या कुटुंबाक भेट दिता. आनी जेदुआं जेजू थंयसर पावता, मार्तान सांगिल्लीं उतरां भोव गरजेचीं जावन आसात. मार्ता म्हणटा, वय सोम्या, संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तूंच म्हूण हांव सतमानता. हांगासर मार्ता जेजू थंय देवाचें रूप पळयता. ताचे मनशा सैम मात न्ही, जेजू थंय देवाचें सैम मार्ता वळखता. जर तर तूं आमच्या घरा आसलोय तर म्हजो भाव मरतो ना. आनी हेंच पेद्रोन थोड्या तेंपा आदीं सांगिल्लीं उतरां आमकां कळीत आसात. मार्काचो वांजेलो 8वो अध्याय 20 आनी 7 तावन 30 आनी 3 वळ. हांगासर जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें, हांव कोण म्हूण तुमी समजतात? हांव कोण जावन आसा तुमकां? आनी तेदुआं पेद्रोन सांगिल्लीं उतरां, तूं जावन आसाय देवाचो पूत, तूं जावन आसाय सोडवणदार, तूं जावन आसाय मेस्सिया, आमकां सोडवण हाडूंक, बाचावी हाडूंक, आमकां पवित्र करूंक आयिल्लो देवाचो पूत. वय मोगाच्यानो, आज जेजू आमच्या जिवनाचो एक सैरो जावन येता. प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान सैरो जावन आमचो इश्ट जावन आमचो सोडवणदार जावन येता. ताका आमी आमच्या जिवनांत स्वागत करूंक जाय आनी ताका आमच्या काळजांत रावंक एक बरो जागो ताका आमी फावो करूंक जाय. ते दाळा तो आमकां बाचावी हाडून येता, सोडवण हाडून येता आनी पवित्रपण तो हाडून येता. त्या सोम्याक आमी स्वागत करया. आमच्या वैयक्तीक जिवनांत, आमच्या कुटुंबांनी जर तर जेजू ना तर आमी बेजारान जियेते लाव. जर तर जेजू आमच्या कुटुंबांत आसा तर आमी संतोशान जियोंक शकतले हांव, कित्याक तो आमचो सोडवणदार, बाचावी हाडसो एकलोच तो जावन आसा.
आमेन. भेटवण्याचे गीत सम्यक दिनवासी बुकांताऊन गीत संको C19 पान संको 102 पेज 102 C19. हरगाम बलिदान बापा तुका मी आज भेटता उपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता गुंडो गोवासो आणि बायंदा कासो काळी किरकोळ तरी गुंतो मोगासो हरगाम बलिदान बापा तुका मी आज भेटता ओपून घे सर्व आमचे तुका मी समर्पिता. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांतच्या सर मागण्या सोवें ते सवा सोवें सर पोदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी मिमेक आमच्या लेखा पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. बापा भाग्यवंत मारता मेरी आनी लाजरस हांचो उगडास करून तुजे महिमेच्या मानाक हो वाखाणण्याचो यज्ञ आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमचे जिणयेची सेवा तुका मानो. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोतेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजावन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दिता आनी निरंतरी धैर्य दिता. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भला तुज्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा खरंच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कसमरान सोसूंक वेच्या आदी
ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेचपरी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थ सगट परगटुया सौम्या जेजू तुझे मर आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पो आम्ही परगटा तुझ्या बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पोवी सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळे बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मर्या देवाचे माये संगाती भगवान जुजे तिचो पती भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर भगवान मार्ता मेरी आनी लाजर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन आनी जुजे फेर्नांडमेट्स आनी एसफिडी मार्टिरां सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धैर्यान म्हणुया आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतली विघ्नां अनवारांतली पिडेशिडेंतली एकसुरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सहज काय शांती समाधान आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे हेणे बरोवशान अतलेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार खाकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशोर मने तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ
तुझे येताय आणि राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सगळे असो. माया मग सुगुर्त जाऊन एकामेकाक शांती पाठवूया. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भावांनो आणि भयणीनो, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयला आनी ती सुभागी कुंभाराचे गीत देवी गायन बुकांतावनु गीत संको E21 5 अंको 50 आणि 8. सुम्यात का सेवक त्रेता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता. उंड्या रूपा तुका आमी सेवता. तुझे सारखे जावंका शेता. निरंतरी तुझी सेवा करता. तुझी सेवा करता. सुम्यात का सेवकत रेता. येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता. प्रार्थुया. भोव मोगाळा बापा, ह्या यज्ञांत तुवें आमकां दिलाय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अधीर चंचल वस्तूंतावन मेकळें करून जें गरजेचें एकच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोल दी. आनी भाग्यवंत मार्ता, मरी आनी लाजरस हांची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करूंक ससनाच्या ससनाक तूं आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे असो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडणुकार. 5 अंको 7 आणि 9 गीत संको G3. दिमुच्या दिव्यांतेर हांवें चलच्या. ती सोम्यांतेर मोच्या दिव्या. दिमुच्या दिव्यांतेर हांवें चलच्या. भावो गजच्या काकेर पळया. गव्या होजाना गव्या होजाना गव्या होजाना रायाच्या राया. गव्या होजाना गव्या होजाना गव्या होजाना राया. मोगाळ पुत्रा सोवे हांव पळोरी आशिर्वाद कुरवेन देवर आमकां आमच्या दुस्पनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.